Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. मोगाल भावां भयणींनो, सान फ्रांसिस्क शावेराचे परबेक तयार जावन आमी हांगा एकठांय जाल्या. आज तयारेचो पयलो दीस. भरवशाची यात्रेकारां आमी ह्या उत्सवीक वर्सांत यात्रा करतना आमी न्हयच फकत भरवशाची मनशां पूण दुसऱ्यांक भरवंसो जातिली मनशां जावंक आमकां आपयल्यात. बंदखणींत आसलेल्यांक भरवशाचें किर्ण जावया हो आयच्या सेवा धर्मांचो विशय. जिविताची सुदारणी करपाच्या घरांत आसलेल्या भावां भयणीक दया काकलुतीची आदाराचे हात दिवंक आपयता. तशेंच आज आमी 19व्या शेंकड्यांत व्हिएतनाम हांगा बंदखण भोगलोल्या आनी मार्तीरपणाचें मरण चाखलेल्या सा आंद्रे दुंगलाक आनी ताच्या सांगात्यांचो सेवाधर्मीक उगडास करता. काळोखांत पासून देवाचो उजवाड राज चलयता म्हूण तांचें काळजीदारपण आमकां दाखोवन दिता. तर क्रिस्ताचो आत्मो आमकां काकलूत वांटपी, मोडलेलीं तुटलेलीं काळजां पेकोवपी, देवाचो शिमेर नासलेलो मोग आनी सगळ्यांक स्वतंत्रताय परगटपी जावंक ह्या मिसांत वांटो घेवया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. जुदाच्या राजा जोकिमाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा नाबूकदनेझरान बाबिलोनियाच्या राजान जेरुसलेमाक आक्रमण केलें आनी ताका वेढो घालो. सर्वेस्परान जोकिमाक जुदाच्या राजाक ताच्या हातांत दिलो आनी त्याच बराबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू शिनार देसांत व्हेल्यो आनी आपल्या देवांच्या ठेव्यांत दवरल्यो. रायाळ ओ कुळिवंत घोराब्याचे इस्रायलांतले थोडे भुरगे विंचून काडूंक राजान आसफेनाजाक आपल्या मुखेल हिजड्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस, सगळे जाणवायेन भरलोले, सगळ्या वस्तूंनी घोळलोले. तशेंच गिन्यानान हुशार आनी राजमालांत सगळो वावर करूंक उपकारतात तसले. आसफेनाजान तांकां काल्देकारांची भास आनी सोरोस्पोत शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपोट्या उदर पोसणांक आपल्याच रायाळ मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातले आसले. तांचे मदें जुदाच्या कुळांतले दानियल, आननियास, मिशाएल आनी आझारिया आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण होस्टवना जावंक दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजड्या कडेन मागलें आनी देवाचे कृपेन हिजड्या कडचें ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियेलाक शिडकायलो, हांव म्हज्या धोनया राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यात आनी तुजे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तूं ताका भागलोलो दिसशी तर तुका लागून राजा फुड्यान म्हजो जीव संकटांत पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातांत मुखेल हिजड्यान दानियेलाक
आनानियासाक, मिशाएलाक आनी आजारियाक केल्ले, ताका दानियेलान वळोवन म्हळें, 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परीक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी. उपरांत आमची तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयलें जेवतल्या भुरग्यांची तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तूं आमकां कर. तांणी सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परीक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते राजाच्या मेजायले जेवलोल्या भुरग्यां परस जिवान आनी रुपान ओदीक बरे आसले. म्हणटच राखणदारान तांचे नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली. आनी ह्या 4 तरणाट्यांक देवान सगळे तरेची जाणवाय आनी गिन्यान दिली. पूण दानियेलाक मात कसल्याय जिन्साच्या दर्शनांचो आनी स्वप्नांचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काळ भरतोच मुखेल हिजड्यान तांकां नाबूकदनेझरा फुड्यान हाडले. राजा तांचे कडेन उलोयलो आनी दानियेल, आनानियास, मिशाएल आनी आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें आनीक कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच ते राजमालाचे सेवक जाले आनी कसलेय जाणवाये आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार ताच्या आख्या राज्यांतल्या पारक्यां आनी मंत्रशास्त्र्यां परस ते 10 पावटी ओदीक हुशार आसले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. तुज्या राज्याच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तूं सोमदिराचो ठाव घेताय आनी केरुबीं वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. उद्गार. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. धर्म पेटेंत आपलें दान देणे घालताली त्या आस्तिक मनशांक जेजून चोत्रायेन पळयली. आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपुल्ले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगळ्यां परस ओदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तर आनी सोमेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तांतलें समर्पण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाब साहेब, बीस, पाद्री आनी मोठवाशी भाव भयणी होंदकुणींत वावुरतल्यांक आनी कोयद्यांक सुटकेचे हात आनी मोगा उजवाडाचे दिवे जावंक बापा लागीं मागुया. जेजू निरपराधी कैदी जालो आनी कैद्याची दशा आनी शिक्षा अनुभवूंक पावलो. तर बंदकुणींत वावुरतल्यांची मनां काळजां बऱ्या विचारांनी भर. मनाचे एकसुरपणाचे कश्ट त्रास भोगतल्या कैद्यांचो तांणी बरे तरेन सांबाळ करूंक आनी तांकां मानान लेखूंक बापा लागीं मागुया. प्रिझन मिनिस्ट्री ह्या खात्यांत वावर करतल्या सगळ्यांक ओतम्याची कुडीची भलायकी आनी मना काळजाची शांती फावो कर आनी सांडलेल्या शेळयांथाय जेजू बऱ्या घोवळ्याच्या आदारान बरो वावर फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. आमी सगळ्यांनी बंदकुणींत 4 ओंटी भितर आसलेल्या कैद्यांक आमच्या मागण्या त्यागी उदारपणाच्या काकलुतीच्या स्वभावा आनी भेटे वरवीं आमचो आदार सहकार दिवंक आनी तांच्या जिवितांत पेखवणी भरवंसो शांती आनी दैवीक मोग जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान
आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणटा. आमेन. नियाळ आपल्या जेवणा खाणांक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. लूक 21 वोळ 4. एक चेडूं आपले शाळेंत चॅरिटी डे हातूंत कितें तरी दिवंक सोदता. ते एकदमच गरीब आसलोल्यान वाटेवेलीं फुलां एकठांय करून तांचो एक भोरो गुंथता आनी वेदी मुखार तो भेटयता. हेर दुसरीं भुरगीं व्हड व्हड मोलाचीं देणी हाडटात. शिक्षकाक त्या चेडवाचें देणें आवडटा. तिणें मोगान तीं वाटेचीं फुलां देवाक भेटयलीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत थावें जाता जेजू ओकेपणान देवस्थानाच्या भांडारा कुशीक बसलोलो. लोक कसो दिता तेंच पळोवंक न्हय पूण कशें दिता तेंय पळयतालो. आस्तीक मनीस गर्वान चलून ओराद आपली देणगी घालताले आनी हेर लोकांच्या दोळ्यांनी उंच म्हूण दाखयताले. इतल्यान जेजूची नदर एके विधवाचेर वेता. ती 2 लेप्तोन कॉपर कॉयन्स घालता. त्या तेंपार ते लेप्तोन सामकी उण्या वालोराची आसली. जेजून तिच्या देण्याक सगळ्यां परस चड म्हत्व दिलें, कित्याक तें देणें वजनाचेर वो मोलाचेर न्हय पूण उदार मोनाचेर धरलोलें. देव आमचें उदारपण आमच्या काळजाक पळोवन जोगता. जायतें आसल्यार दिवंक सोंपें पूण इल्लेशें आसल्यार दिवंक अवघड. मोकळा बापा, जसो तूं उदार आमचे थंय आमी दुसरें थंय उदार जावंक आनी तुका मोहिमा दिवंक पावूंक आमकां तुज्या उदारपणान आनी बऱ्या गुणांनी भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.